येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स। फुडल्या 3 दिसांक सुकें आनी नितळ हवामान। फुडल्या सप्तकांत कांय कडेन शिवरू येता पावस, हवामान खात्याचो अदमास। बागात 15 जाणांक फूड पॉयझनिंग, हॉस्पिटलांत करचे पडले ॲडमीट। आयसीयूत घेतात ट्रीटमेंट। कळंगूट पुलिशेंत हॉटेल धन्याच्या विरोधात नोंदयल्या कागाळ। मेर्शीगिरी म्हापशे वाठारांत बेकायदो लँड फिलिंग, स्क्रॅपयार्डां आनी नर्सरीची नोंद। करात FIR, मागले RGPन। परत आयलो कोविडाचो सांवार, भारतीय वैजकी संघटनेची मार्गदर्शक तत्वां जारी। भारतात सापडले 145 नवे दुयेंती। आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मेर्शे सावन ते गिरी म्हापशा मेरेन बेकायदेशीर रितीन लँड फिलिंग, हिल कटिंग, स्क्रॅपयार्डां आनी नर्सरी पळोवपाक मेळटा। संबंधितांचेर FIR नोंद करात, RGPन मागला। मेर्शेची खाजन जमनीत बेकायदेशीर रितीन डोंगर कापणी, लँड फिलिंग चल्ला। थंयच्यो जमिनी राखपाक सरकार अपेशी थारला। बेकायदेशीर कर्तुबा करप्यांचेर FIR दाखल करून तांकां अटक करात। बेगोबेग ते विशींचो रिपोर्ट तयार करून कारवाय करात, RGP सुप्रिमो मनोज परबान मागला। ते विशींचे निवेदन ताणें करंजळाचे शेती संचालनालयाक भेटयला। मेर्शे जो इशू जाला मँग्रोव कटिंग आनी लँड फिलिंगेचो, ताका लागून आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक आतां मेळपाक गेल्ले। ताका आमी कंप्लेंट दिल्या की ते खाजन लँडान पडटा आनी डायरेक्टर ऑफ जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आहा ते टोटल फेल जाल्ले आसा हे जमीन एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करपाक। सो ताका लागून तांकां विथ फोटो जी आमची कंप्लेंट आसा ती कंप्लेंट तांकां आमी दिल्या। आमकां काल डायरेक्टरान एक्चुअली ZDOक धाडलेले, तिसवाडीचे ऑफिसर येयल्ले, थंयसर तेंच्यांनी फोटोग्राफ्स काडलेले आनी ते रिपोर्ट तयार करता। आमी डायरेक्टराक सांगला की हेचेर एक्शन जावपाक जाय। कोण टेनंट आसा ते टेनंट तेचेर FIR लॉज जावपाक जाय आनी तेंच्या कडल्यान क्लियर एक रिपोर्ट आनी एक खाजन लँड प्रोटेक्शनाक लागून एक्शन प्लॅन हो तेंच्यांनी तयार करपाक जाय। मेर्शे वाठारांत आनी देगेकुशीच्या वाठारांनी तशेंच म्हापशे मेरेन लँड फिलिंग चल्ला। जायते कडेन बेकायदेशीर रितीन नर्सरी सुरू केल्यात, स्क्रॅप यार्डां घातल्यात। तांची चवकशी करून बेकायदेशीर वेवसाय ताबडतोब बंद उडोवचे अशें RGP मुखेली मनोज परब मागता। ऐकात। इट इज नॉट ओनली दीस एरिया। काल जाल्यार तीच न्हू, हेच्या पयलीं विरेशान कंप्लेंट घातली ती एरिया आसा म्हणजे मेर्शेचे जितले ते सरावंडींग जे एरिया आसा फ्रॉम हिरा पेट्रोल पंप टू जो ओल्ड गोवा वयता ते थंयसर भरपूरशे लँड फिलिंग जाता। सो ते तांकां पळय म्हणून सांगला आनी ZDO कडल्यान रिपोर्ट घे म्हणून। आनी सेकंड विशय आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केलो तो म्हटल्यार जे आयज गोंयान इल्लिगल नर्सरीज येता ते नर्सरीजांचे आमी एक तांकां लेटर केल्लें। हे लेटर तांकां 5 तारखेर डिसेंबराचे केल्ले आमी आनी तांकां टायम दिल्लो की तेंच्यांनी जे इल्लिगल नर्सरीज रोड सायड स्पेशली येतात ते नर्सरीज तेंच्यांनी हे करपाचो, सर्वे करपाचो, ऑडिट करपाचो, इन्स्पेक्शन करपाचें आनी एक रिपोर्ट तयार करून तेंच्यांनी जे इल्लिगल आहा तेंचेर एक्शन घेवची। आयज ते अकॉर्डिंग टू आमचो गोवा फ्रूट अँड ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरीज एक्ट 1995 आहा त्याच्या प्रमाणे ते सेक्शन 6, 7, 8, 9 and 14 हे सगळे 5 सेक्शनां ते वायलेट करता। सो हे वायलेशन आसा ते वायलेशन खंय तरी बंद जावपाक जाय। ZDOज आसा तेंच्यांनी एक्टीव जावपाक जाय। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आसा तेंच्यांनी एक्टीव जावन ह्या नर्सरींचेर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय। हितून कितें आता जे कोण लिगल नर्सरीज घालून आसात ते लिगल नर्सरीज वाले आहा तांकां आयज हें जाता, लॉस जाता, तांकां आयज हार्म जाता। आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, हे जे इल्लिगली नर्सरीज आसा ते कितें करता, झाडां खंयच्यान हाडटा, कितें हाडटा ते खबर नासता आनी ताका लागून आमची शेतां पाड जावपाची शक्यता आसता। कित्याक थंयच्यान पॅरासायट येतात, डिफरंट पॅथोजन्स येतात, व्हायरसीस येतात आनी ते खंय तरी बंद जावपाक लागून आमी तांकां सांगला। डायरेक्टरान आमकां सांगला की जानेवारी फर्स्ट वीक म्हटल्यार ते रिपोर्ट तयार करता इल्लिगल नर्सरीचेर आनी जे इल्लिगल नर्सरीज आहा तेंचेर ते एक्शन घेतले म्हणून। सो आमी रावला, जानेवारीन आमी परते तांकां मेळटले आनी तेंच्या कडल्यान रिपोर्ट घेतले। ते तांकां सांगलें की हिरा पेट्रोलियम टू फुडें मेर्शे सर्कल मेरेन जितले थंय स्क्रॅप यार्डां आसा, थंय पंक्चरवाले आसा, कोण कोण आहा पळय तेंचेरूय तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार कर म्हणून। आनी इवन जेन्ना आमी गिरीच्यान आमी म्हापसा वयता थंयसरूय लेफ्ट सायडीन सगळीं शेतां पुरयल्या, थंय स्क्रॅप यार्ड लेटस्ट जाल्ले ताका उजो लागला। सो आमी तें मागला की प्रत्येक ZDOक तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट करचें, ऑर्डर करचें की तेंच्यांनी जितली लँड फिलिंग जाल्यात स्पेशली अलॉंग द रोड सायड तेचेर सगळ्याचेर तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार करचो आनी तो रिपोर्ट हांगा सबमीट करचो। RGPन भेटयल्ले निवेदनाचेर गंभीर कारवाय करतले अशें कृषी अधिकाऱ्यान सांगलें। आमकांय जाय खाजन लँड परत कल्टिवेशनाक घातलेलें,
शेतकारां लायनी आमी अवेरनेस प्रोग्रामी करपाक स्टार्ट केल्या, जातकडी केल्याय बी आनीकूय विगरसली आमी करतले, सो दॅट तें काजान लँड जे आसा ते आमकां सांडोवपाक नाका. आमी शेतकाऱ्यांक मोटिवेट करून ते परत कल्टिवेशन हाडपाक आमी प्रयत्न करतले. आनी हें लँड फिलिंग जें आसा तें कितें केल्लें आसा ताजेर आमी दोळो दवरपाक, एक्चुअली इट इज अ रेवेन्यू तांकां लागता. पूण आमी आमची टीम रेडी दवरता आनी सगळें इन्स्पेक्ट करून तें करतले आतां. इन्स्पेक्शन केलें वयतलें. हय, इन्स्पेक्ट कालचे जो आमचे इन्स्पेक्शन करून गेले, तो रिपोर्ट दिवन ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्या ऑथॉरिटीक आमी कळयतले तशेंच जाल्लें आसा, एक्शन घेयात म्हणून फ्रॉम आवर सायड. नर्सरीची लायसन्स आमचे प्लांट नर्सरी एक्ट म्हणून आसा, ज्यो नर्सरीज ज्यो आसात गोंयांत त्यो चलयतलेले आमकां लायसन्स जाय. म्हणजे लायसन्स थोड्यांनी लायसन्सां काडलेलीं आसा, थोड्यांनी काडलें तें एक्सपायर जालीं हेंय केल्लें आसा, आनी थोड्यो आसात त्यो इलिगली रस्त्यार पडल्यात तुमी इलिगली चालू आसात. सो आमी आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जे आसा तांकां इमिडिएटली आमी इंस्ट्रक्शन डिरेक्शन दिल्लें आसा की त्यो सगळ्यो इन्स्पेक्ट करात आनी ज्यो इलिगल आसात त्यो ताबडतोब बंद करपाक तेंची एक्शन घेयात म्हणून. सो तें काम चालू आसा. मे बी अनादर 5 दिसां भितर तें सोंपतलें. तेजें काम चालू डिटेल रिपोर्ट येतलो रिपोर्ट येतलो बाय 15 जानेवारी म्हळ्यार फूल रिपोर्ट मेळटलो आमकां आनी आमी ते रोखडेच इलिगल आसा ते रोखडेच बंद करतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. हॉटेलांतले खाण खावन फूड पॉयझनिंग जाल्ल्यान 15 जाणांक हॉस्पिटलांत एडमीट करचे पडले. सगळ्यांचेर आयसीयूत उपचार चालू आसात. एका चल्याच्या पालकान कळंगूट पुलिशेंत हे विशींची कागाळ नोंदयल्या. आयकात कितें जालें तें मारियोनो फर्नांडिसाच्या तोंडांतल्यान. My son works for a hotel called Which hotel? Karma Montero in Baga. Okay, he works in the IT, and they had a party today, which I was not aware of. Suddenly, at about 7:30 or something, a call came for me saying that my son is very serious in the ICU. So I said, "What happened?" So he said, "Food poisoning." So we came rushed here and we saw, and then they was we were told that there were many others, about 15 also. 15 about their staff were in the hospital. He had motions and vomiting, and he was shivering. Shivering also. I don't know what kind of food he ate and what kind of food they served them. Substandard food. To be so sick. Then How is the condition right now? he's improved now. He's improved now. You can see him there in the hospital. And then I told them we're going to make a police complaint because this should not be repeated. General ward or something? ICU. ICU. Yes. How many students are there? About 15 of them. 15 staff. So boys and girls. All boys and girls, total 15 Yes, staff. 15, So yes. 15 staff. All together. Now the police told me they are together 16 were brought in. Okay. So everybody are in the ICU now. They were in the Which hospital? There's Duclair's hospital, as you can see behind me. Okay. You have already complained? Complaint registered? Yes, I complained in the Kalangut police station. How is the reaction about the police station? They took it. They were very nice, very courteous, and they also told me that they are going to forward this to the FDA in Bamboli tomorrow. My complaint. I also will be giving a complaint from my side also to the FDA, so that they can come and check what is going on in Goa, what food is being served, and how our boys and girls who are working in the hotel are treated. This type of incident happened for the first time or previously? We are not aware of, but this happened for my son first time. संवसारांतल्या साबार देशांनी अचकीत कोविड दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान भारतीय वैजकी संघटनेन लोकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केल्यांत. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 145 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. तातूंतले 4 दुयेंती चीनाचे नवे वेरियंट BF7 आसात. पूण आतां मेरेन परिस्थिती तशी भिरांकूळ ना. पळयात पुराय बातमी. 2021 वर्सा जाल्ली कोविडाची स्थिती मतींत घेवन आपातकालीन वखदां, ऑक्सिजन पुरवण आनी ॲम्ब्युलन्स सेवा मेळोवन दिवपा खातीर संबंदीत मंत्रालयाक आनी खात्याक गरजेच्यो सुचोवण्यो दिवच्यो. खंयचेय परिस्थिती खातीर तयारी दवरपाचें आवाहन भारतीय वैजकी संघटनेन सरकाराक केलां. इंडियन मेडिकल असोसिएशनान आपल्या राज्य आनी थळाव्या फांट्यांक तांच्या वाठारांत कोविड प्रकोप जालो जाल्यार गरजेची तयारीची पावलां उबारपाक सांगलां. आतां मेरेन परिस्थिती भिरांकूळ ना, पूण प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर हे कल्पनेक दसून रावन सगळ्यांक येवपी कोविड संकटाचेर मात करपा खातीर घालून दिल्ली मार्गदर्शक पावलां उबारपाचो सल्लो दिला. कोविड मार्गदर्शन तत्वां. सगळ्या भौशीक सुवातांनी मास्क वापरप, सामाजीक अंतर सांबाळप, साबू आनी उदक वा सॅनिटायझर वापरून नेमान हात धुवप,
लग्न, राजकीय वा सामाजिक बसका असे भौशीक मेळावे टाळप, आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळप, जोर, गळो दुखप, खोकली, हागवण असले तरेची लक्षणां दिसल्यार दोतोराचो सल्लो घेयात. वेंगेत जतनायचे डोस आणि कोविड डोस घेयात. वेळावेळार जारी केल्ल्या सरकारी सल्ल्याक पालव दियात. केंद्र सरकारान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वाक नागरिकांनी पाळो दिवचो असो उलो तज्ञ समितीचो वांगडी डॉक्टर शेखर साळकरान मारला. ऐकात. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जे नॉर्म्स आता कोविडाचे परत जे दिसता वाडटा म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज इश्यूड सम नॉर्म्स. म्हणजे ते पयलींचे आमचे सगळे प्रोटोकॉल आहा तो फॉलो करपाचो. म्हणजे मास्क घालपाचे, हँड वॉशिंग करपाचे, डिस्टन्स दवरपाचे, चड गर्दी आहा थंय वचपाचे ना. दिस इज बिकॉज चायनान नंबर खूब वाडत आसा फास्ट. वी आर नॉट गेटिंग हाऊ मेनी आर dying from that, but the number is rising fast. USA it is rising, Brazil it is rising, Korea, Japan, all these areas the number of COVID patients are rising very fast. We have done our vaccination very well compared to any other country, but still ताणी कोणें बुस्टर घेवना, ताणी सगळ्यांनी बुस्टर घेवपाचो आणि आपापली काळजी स्वताची घेवपाची. यू हॅव टू वेअर द मास्क, डोंट गो टू वेअर गर्दी आसा थंय वचूं नाका. मातशें हँड वॉशिंग करपाचें and take care of yourself and your friends and your family. Very important. आपली घेवपाची काळजी, आपल्या बरोबर बाकीच्यांची काळजी घेवपाची. अननेसेसरी सामकी गर्दी आहा थंय वचूं नाका. सामकी गरज आहा जाल्यारूच वचपाचें. आतां सगळ्यो जात्रा बित्रा चालू जातल्यो. आतां क्रिसमस येवपाचो आहा. प्लीज टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ अँड युअर फॅमिली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडा मालात एक युनिक खेळामळ पळोवपाक मेळटलें. दयानंद भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान बांदोड्या जातल्या ह्या मैदाना खातीर 1 कोटींची वर्क ऑर्डर दिल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. पळयात. लोकार्पण 1 वर्स वतलें सगळें काम कंप्लीट जावपाक आनी एक युनिक ग्राउंड संबंध गोंयांत नॉर्थ इन फोंडा तालुका एक युनिक ग्राउंड तुमच्या खातीर सगळे खातीर म्हज्या माध्यमांतल्यान आसूं, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आसूं किंवा मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा PWD मिनिस्टराच्यान आसूं लोकार्पण जाता. मदले काळात यूज करपाक मेळटलें का भायल्यान फक्त जेन्ना सकयल ग्राउंडार काम चल्लां तेन्ना आमी फक्त भायल्यान दवरपाचो प्रयत्न करतले. इवन तुमी आतां जो आमचो हॉल आसा तो पळयले नंतर तुमकां कळटलें कमीत कमी खर्चांत काय बरो हॉल केलो. सो एकंदर कितलो खर्च साधारण आमचो आतां ऑलरेडी 1 कोटीची वर्क ऑर्डर दिल्या. दुसरी वर्क ऑर्डर साधारण एका म्हयन्यान दितले. ताजो साधारण 1.5 आमी अपेक्षीत दवरता. इंडोर सगळे आयले तातूंत फुटबॉल तो फुटबॉल इंडोर स्टेडियम न्हय तो, इट इज अ फुटबॉल. ते बॉक्स काय पूण कबड्डी नॅशनल लेवलाची आसता आनी क्रिकेट पीच आसतली याची कसली टर्फ प्रॅक्टीस पीच. ताळावले फोंड्या थळावे मुळावे शाळा वाठारात मोबायल टावराक विरोध करताले. ताचेर सुदीन ढवळीकरान प्रतिक्रिया दिली. ऐकात. टॉवर हो लोकांनी मागिल्लो. पयलीं महालक्ष्मी स्कुलाचे हेडमास्टर कमिटी आनी तो टॉवर मागिल्लो आनी तो टॉवर महालक्ष्मीच्या आस्थापनांत कॅम्पसांत घालचो अशें आमी ठरयलें. आज मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेटान आमच्या वेगळें डिसिजन घेतलो आनी हे डिसिजन अशें आसा की ज्या कडेन गव्हर्मेंट जागो आसा त्या गव्हर्मेंट जागेत हो टॉवर घालचो आनी जेणे करून तो जो रेव्हेन्यू मेळटा तो गव्हर्मेंटाक येवचो अशें एक धोरण आशिल्ल्या कारणान तो टॉवर थंय आयला. टॉवराची मागणी ही लोकांची आसा. जे काही भुरगे काल म्हजे कडेन आयिल्ले तातूंतल्या त्या हांवें ताका सहज एक प्रश्न केलो की तुजीं भुरगीं हांगा शिकता काय कितें आनी तूं मागीर सरप्रायज ताणेंच आन्सर दिलें आपली दोनूय भुरगीं आल्मेडा वता. गांवच्या लोकांक डिस्टर्ब म्हणटा विरोध करपाक म्हाका हांव ताचेर कांय उलयना. कारण गांवच्या लोकांनी आपली भुरगीं जर बरी जावपाक जाय जाल्यार इंटरनेट इज अवेलेबल एट डोर स्टेट आसपाक जाय. इंटरनेट सेवा आनी इथरनेट BSNL ही इंटरनेट सेवा तुमी जर घेतले जाल्यार तुमचे कडेन सादारण सुरवातीक 10,000 रुपया जाय आनी तेन्ना जर मंथली सादारण 1,200 रुपया ताचें भाडें येता. हे तांकां परवडटलें कितें काय कितें. कारण तळावली वाडी पंचायत ही सगळ्यांत गरीब पंचायत. आडपय आगापूर पंचायत ही गरीब पंचायत आसा.
काही भाग आमचो कवळेचो धवळी म्हणून आसा पळय तातूंत थोडे मिडल क्लास आसा पूण आमची जी एरिया आसा मडकय कुणय बांदोडा पंचायत हे सगळे गरीब जनता आशिल्ल्या कारणान तांकां कमीत कमी खर्चान बरे सेवा कशी दितली हे पळोवपाचें कर्तव्य आमचें आसा. लोकांनी हेका खतपाणी घालचें न्हय अशें दिसता कारण शेवट सुदीन ढवळीकराची किंवा थंयच्या सरपंचाची किंवा त्या प्रिन्सिपालाचीच भुरगीं थंय शिकची ना. थंय शिकतली ती गरीब लोकांची भुरगीं आनी ती बी वाडी तळावली आडपय आगापूर ह्या पंचायतींतलीच भुरगीं थंय येता आनी थोडी बोरयेची भुरगीं थंय येता जी सामकी गरीब आसा ST समाजाची आसा OBC समाजाची आसा आनी इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड समाज जो आसा तांची आसा. त्या खातीर अश्यो गोश्टी दिवप हे सरकारा बरोबर सुदीन ढवळीकराचे पंचायतीचे सरपंचाचे सगळ्यांचे काम आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवस्थानाची वर्सुकी जात्रा 23 डिसेंबराक जातली. उत्सवात विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो. शांतादुर्गा फातर्पेकारीण जात्रोत्सव 23 डिसेंबर 2022 ते 26 डिसेंबर 2022 असे 4 दीस आसतलो. पयले दीस 23 डिसेंबर सकाळी धार्मिक विधी महाअभिषेक रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव नंतर देवीची चांदीच्या रथातून मिरवणूक असतली. आतिषबाजी आरती प्रसाद नंतर स्वर धून व संगीताचा कार्यक्रम असतो. सेकंड डे 24 तारीख सकाळी धार्मिक विधी महाअभिषेक रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव नंतर देवीची मयूर रथातून मिरवणूक असतली. तशीच आतषबाजी आरती प्रसाद व नंतर एक कोंकणी नाटक असतलें. थर्ड डे 25 डिसेंबर सकाळी धार्मिक विधी महाअभिषेक रात्री 10 वाजता देवीची सूर्य रथातून मिरवणूक असतली. तसेच आतषबाजी आरती प्रसाद नंतर एक कोंकणी नाटक असतलें. चवथे दीस 25 डिसेंबर 26 डिसेंबर सकाळी आरती सकाळी धार्मिक विधी महाअभिषेक रात्री शिबिकोत्सव रात्री एक ऑर्केस्ट्रा आसतलो द गोवन मेलोडियनचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो. नंतर 6 वाजता पहाटे महारथातून देवीची मिरवणूक आरती आतषबाजी प्रसाद आणि जात्रेची सांगता जातली. असो 4 दीस देवीचो कार्यक्रम आसतलो जात्रेचो. 4 दीस दनपारां रातची जेवणाची वेवस्था आसतली. 28, 29, 30 ह्या तारखेक भाविकांनी जी अर्पण केल्ली वस्तूची पावणी आसतली. सगळ्यांनी भाविकांनी देवीच्या जात्रेक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे अशी हांव अपेक्षा करता. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 63 वर्सां पुराय जाल्ल्यान गोंय फुटबॉल संघटनेन आयज खेळा ब्रँड व्हॅक्टरएक्स कडेन स्पॉन्सरशीप डील सायन केल्या. संतोष ट्रॉफीत वांटो घेवपी सगळ्या क्लबांक किट आनी फुटबॉल स्पॉन्सर करतले. फुटबॉल खेळगड्यां मदीं आपली सुवात निर्माण करपा खातीर सर्तीत वांटेकार जावपी संघटनांक ही व्हडली संद आसा. पळयात. GFHच्या अध्यक्षान आयज खेळा ब्रँड व्हॅक्टरएक्स कडेन कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला जो संतोष ट्रॉफीत वांटो घेवपी सगळ्या क्लबांक किट दितलो. खेळगड्यां खातीर किट सोडल्यार रेफ्रीकय व्हॅक्टरएक्स कडल्यान किट मेळटले. तशेंच ह्या हंगामा खातीर आशिल्ल्या 1000 विशम मॅची खातीर दिवपी फुटबॉल सोडल्यार दरेका क्लबाक खेरीज फुटबॉल दितले. मजगती ह्या करारात थळाव्या क्लबांक ब्रँडाच्या खेळा वस्तूंचेर सवलती दिवपाचेरूय भर दितले. Today happens to be the 63rd anniversary of Goa Football Association, and today we are going to sign one of the biggest kit deals in the Goa Football Association history with a reputed brand VectorX. This deal entails kit sponsorship for all the state teams, where they will give the entire kit including tracksuits, shoes, jerseys. They will also supply balls,
to all the clubs. We will be providing balls to all the clubs and also for our competitions. And they also will provide kits for the referees. This has never been done before. And for the first time, we will be providing kits even for the referees. I'd like to welcome on the days our President of Goa Football Association, Dr. Caetano Fernandes, Head of Brand Marketing of Vector X, Mr. Baljinder Singh, our Senior Vice President, Mr. Anthony Pango, and our General Secretary, Mr. Lecter Mascarenhas. I would like to invite Dr. Caetano Fernandes, the President of Goa Football Association, to say a few words. On behalf of my executive committee, we welcome you all, press media. Today is a very historic day, as Mr. Jonathan has mentioned. It's our anniversary, 63 years, and we are signing MOU with Vector X that will provide all our 200 clubs, support them with football, support our Goan team whenever they will participate on national tournament. So I am thank you to Mr. Balwinder Singh and his company Vector X, and welcoming all. And for betterment of football, whatever is required, we will put our foot down and do it. First of all, let me thank everybody for inviting us over here for this tournament. I'm audible. I thank honorable committee members, Mr. President, Mr. Senior Vice President, Jonathan, our dear friend, for making this possible. This indeed is a historic tie-up with Goa Football Association, and we also congratulate them on the 63rd anniversary. It's a long time, and Goan football is celebrated worldwide as a hub of football. And we, Vector X, as a band almost 4 decades into football, our DNA is football, and we understand this game better than anybody else in India. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 3 दिसांक हवामान सुकें आनी नितळ उरतलें. पूण भारताचे दक्षिण दर्यादेगेर तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडल्या सप्तकांत राज्यांत कांय प्रमाणात हलको पावस पडूं येता. फुडल्या 3 दिसांक हवामान थीर उरतलें. उपरांत तापमानात वाड जावं येता. पळयात. भारताचे दक्षिण दर्यादेगे लागीं पाविल्लें परिभ्रमण श्रीलंके लागीं नॉर्थ वेस्ट वाडाक वचपाची शक्यताय आसा, पूण ताचो गोंयांत कांयच वायट परिणाम दिसचो ना. 25 तारखे उपरांत राज्यांत हलको पावस शिवरूं येता. फुडल्या 3 दिसांक उणें तापमान 20 डिग्रीच्या लागसार पावतलें. उपरांत तातूंत 1 ते 2 डिग्रीन वाड जावं येता. बोट धनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. नातलांच्या दिसांनी सुकें हवामान. भारताचे दक्षिण दर्यादेगे लागसार उण्या दाबाचो पटो. 25 तारखे उपरांत राज्यांत शिवरतलो पावस. उण्या दाबाच्या पट्ट्याचो राज्यांत व्हडलोसो परिणाम ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.